मेल्किसेदेक आणि अब्राम आयच्या पयल्या वाचपांतले मुख्य व्यक्ती. अब्रामाक देवान आपोवणे दिले आणि ताणें आपल्या जिविताचे समर्पण देवाक केलें. आपलो आदलो भावार्थ नाकारून जिव्या देवाक तो बोजूंक लागलो. ताणें एका नव्या धर्मीक आनी आत्मीक जिविताक वेग मारली. ह्याच खातीर देवाच्या आदारान तो झुजांत जैतिवंत जाल्लो. मेल्किसेदेक सालेमावाचो राजा आनी भोव वर्त्या देवाचो यादनीक अब्रामाक भेटूंक आयलो. ताच्या हातांतल्यान अब्रामाक उंडो आनी सोरो दिवन देव ताका आपल्या आशिर्वादान बोत्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू उंड्याची आनी मासल्याची मिलाग्र कोत्ता. एके वाटेन त्या लोकांची भूक मारता, पूण दुसरे वाटेन आपूण जिविताचो उंडो म्हूण दाखोवन दिवंक वावुरता. आपूण स्वर्गाक तावन देंवलेलो उंडो आनी सासणाक भूक मारतलो उंडो म्हूण तो शिकयता. तो घोवांचो उंडो दिता, पूण जिविताचो उंडो जाता. हे ताचे मिलाग्रीन जेन्ना लोकांक उंडे आनी मासली वांटूंक जाय आसली तेन्ना तो आपल्या शिसांक आनी लोकांक बागाक घेता. जरूय ही मिलाग्र आपणाचीच उस्तोंगी ताणें करूंक जाताली, तरी लोकांक कडच्यान तो उंडे आनी मासली हाडटा आनी आपल्या शिसांक वांटूंक आनी एकठांय करूंक बागाक घेता. जेजून वांटलोले उंडे आनी मासली खावन सगळीं जेवली आनी दादोशी जाली. जेन्ना आमी मिसाचे सुमारंभणेंत वांटो घेता आनी परम संस्काराक बसता तेन्ना आमकां नीज कुशालकाय फावो जाता. आत्मीक जिविताची कुशालकाय. मिसाचे सुमारंभणेंत जेजू आमकां आत्मीक जेवण फावो कोत्ता. जरी पवित्र स्नान जावन आसा पयलो संस्कार, तरी परम संस्कार जावन आसा माज आनी तेंची क्रिस्ती जिविताची. जेन्ना आमी संस्कारांत जेजूक शेवता तेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत तिकाण कोत्ता आनी आमी जेजूच्या जिवितांत वाडत वेता. क्रिस्त प्रसादाचो फळ आमच्या जिविताक फावो जातलो जाल्यार आमी देव कृपेन आसूंक गरज. सांत पावलू आमकां शिटकायता, जी कोण फावो ना ते भाशेन हो उंडो खातात आनी सोम्याच्या पात्रांतले पियेतात, ती सोम्याचे कुडीचेर आनी रोगत्याचेर आड गुडयाव कोत्ता. ह्या खातीर जेन्ना भावार्थान आनी देव कृपेन आमी क्रिस्त प्रसाद शेवता तेन्ना आत्मीक जिविताची वाड जाता. ती अणभवून आमचे सवें खरी आनी तोखता तसली कुशालकाय निर्माण जाता. कित्याक जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजें सवें जियेतात आनी हांव तांचें सवें जियेतां. दुसरे सुवातेर आमच्या इगोर्जांनी ब्लेसेड सॅक्रमेंट प्रेयर रूम्स तयार केलेलो आसात. जेन्ना आमी ह्या कुडांत बसून खासगी गोराबीक वो समुदायीक मागणें कोत्ता तेन्ना आमच्या जिविताक शांतिकाय फावो जाता. जेजूच आमकां हाची खात्री दिता. सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी ओजाच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. तर आयच्या ह्या दोबाजीक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमी जेजूक सदांच चिकटूंक रावंक आनी ताका आमच्या जिवितांत फावो तो मान दिवंक दर एकल्या पासत कृपा आनी बळ मागुया.